नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मिझोराम विधानसभा वेंचणुके खातीर आनी छत्तीसगड विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्याचो जाहीर प्रचार आयज सांजेर सोंपलो. 7 नोव्हेंबराक जातले मतदान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशात वेंचणूक प्रचार सभेक केले संबोधित. संरक्षण क्षेत्रात काम करपी सगळ्या वर्गातल्या बायल अधिकारी आणि बायल कर्मचाऱ्यांक बाळंतपणाची आणि भुरग्यांक सांभाळपा खातीरच्या सुटीचे समान नेम जातले लागू. आयसीसी संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळात विराट कोहलीच्या शेकड्याच्या मजतीन भारतान दक्षिण आफ्रिकेमुखार 327 धावांची दवरल्या मोख. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत 67 भांगरा पदका सयत महाराष्ट्र पहिल्या सुवातेर, 11 भांगरा पदका मेळून गोंय आसा वळेरेंत 12वे सुवातेचेर. आणि आता खबरो विस्तारान. मिझोराम विधानसभा वेंचणुके खातीरचो जाहीर प्रचार आयज सांजेर सोंपलो. सगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि अपक्ष उमेदवारांनी चडांत चड मतदारांक आपल्या वटेन ओडून घेवपा खातीर नेटान प्रचार केला. राष्ट्रीय पक्षांचे फुडारी आपल्या उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर प्रचार अभियानात वांटेकार जाल्ले. 7 नोव्हेंबराक मिझोरामात मतदान जातलें. मिझोराम विधानसभा वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाक व्हडल्या बहुमतान वेंचून येतली असो विश्वास केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी उक्तायला. This election in Mizoram 2023 is going to be the most defining state assembly election ever. In this election, we are a major force because we are going to win many seats in different pockets of the states. Because people have started having faith on BJP. The leadership of Modi ji has inspired the people of Mizoram, as it has inspired the entire northeastern region and the country. छत्तीसगड विधानसभा वेंचणुकेच्या पहिल्या पावंड्यावेलो प्रचार आयज सांजेर सोंपलो. पहिल्या पावंड्यार 20 मतदारसंघात 7 नोव्हेंबराक मतदान जातलें. दुर्गम आणि माओवाद प्रभावित पोलिंग बुथा खातीर पोलिंग पार्टी धाडप चालू आसा. सुकमा जिल्ह्यात 42 आणि बिजापूर जिल्ह्यात 34 पोलिंग पार्टी हेलिकॉप्टरा वरवीं मतदान केंद्रा मेरेन पावतात. वेंचणुको आशिल्ल्या 5 राज्यांनी वेंचणूक प्रचार नेटान चल्ला. मध्य प्रदेशात सगळ्याच राजकीय पक्षाचे स्टार प्रचारक सक्रिय आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मध्य प्रदेशाच्या वेंचणूक दौऱ्यार आसात. तांणी आयज सिवनीत वेंचणूक प्रचार सभेक संबोधित केले. गरीब कल्याण अन्न येवजण फुडल्या 5 वर्सां खातीर वाडोवपाचो संकल्प तांणी परतून उलोवन दाखयलो. ह्या वेळार उलयतना तांणी काँग्रेसीचेर खर टिका केली. मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है. उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है. वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए. असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है. वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है. लेकिन क्यों लड़ रहे वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा. कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़. और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा. यहां के 2 बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं. को अपने अपने बेटों की चिंता है. आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है
वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? श्रीरामाच्या काळासावन आदिवासी समाजाविशीचो उल्लेख जायत आयला. आदिवासी समाजानच राजकुमार श्रीरामाक परमात्मा राम केल्लो, पण काँग्रेसीन स्वातंत्र्या उपरांत 50 वर्सां आदिवासींची उपेक्षाच केली अशी टीका प्रधानमंत्र्यांनी केली. लेकिन ये कांग्रेस वालों को 5 दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने. ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे. हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया. भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना. मंत्री अलग बने, डिपार्टमेंट अलग बना, बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फाटल्या 9 वर्सांत भाजपा सरकारान गरीब कल्याणा खातीर केल्ल्या वावराक लागून गरिबाच्या जिणेत सुदारणा जाल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. काँग्रेसीन फक्त गरिबांचो पयसो लुटलो असो आरोप ताणें केलो. एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था. अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते. गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है. घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. नमस्ते इंडिया. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई Nous इंडिया. sommes l'Inde. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. हिंदियानी. सलाम हिंदुस्तान. We are India. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज बिहारच्या दौऱ्यार आसात. तांणी आयज मुझफ्फरपुरांत वेंचणूक प्रचार सभेक संबोधीत केलें. भाजप सरकारान केल्ल्या वावराची तांणी म्हायती दिली. कलम 370 काडपाच्या समर्थनांत राष्ट्रीय जनता दल आनी जेडीयू नाशिल्ले अशें तांणी सांगलें. नितीश कुमार हांणी जनादेशाचो अपमान केला अशें तांणी म्हळें. नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. आईआईटी में सारे पिछड़ा और ईबीसी वालों का फीस माफ किया.
नीट की परीक्षा में, मेडिकल के दाखलों में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की वित्तीय सहायता की और डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक का खाते में फीस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। नितीश कुमार हांणी दर खेपेक लालू प्रसाद यादवाच्या पक्षाकडेन हात मिळवणी करून जंगलराज प्रस्थापित करपा खातीर मजत केला असो आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुझफ्फरपुरात उलयतना केलो। 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है, क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। छत्तीसगडातल्या पेंड्रात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी वेंचणूक प्रचार सभेक संबोधित केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान गरीब आणि वंचितां मेरेन मुळाव्यो सुविधा पावोवपाचेर खास लक्ष दिलां अशें तांणी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देश सेगीत फुडें सरत आसा अशें तांणी सांगलें। मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं पीछे सुनना चाहता हूं, पीछे से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आगे गया है कि नहीं गया है? आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है, वही कल मोदी जी घोषणा करके गए हैं कि अब अगले 5 साल तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जाएगा, ताकि कोई भूखा नहीं सोएगा। छत्तीसगड विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षान वेंचणुके खातीरचे घोषणापत्र आयज उजवाडा काढले। छत्तीसगडातल्या राजनांद गावात छत्तीसगडचे मुखेलमंत्री भूपेश बघेल हांणी काँग्रेसीचे घोषणापत्र उजवाडायले। ह्या घोषणापत्रात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि KG सावन PG मेरेनचे शिक्षण फुकट करपाची घोषणाय काँग्रेसीच्या घोषणापत्रात केल्या। गरिबा खातीर 10 लाखां मेरेनची फुकट वैजकी सेवा दिवपाची घोषणाय काँग्रेसीन केल्या। ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 7.5 लाख के पहले किस्त पहुंच चुकी है। 10 लाख आवास आने वाले 5 वर्षों में फिर से हम बनाएंगे। लघु अनुपज की कीमत में 10 रुपया प्रति किलो उसमें वृद्धि की जाएगी, चाहे महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे अमचूर हो, तो इसमें 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य के हिसाब से 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज कराया जाएगा। पहले 5 लाख था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, अब वो 10 लाख तक के, और APL परिवार जो है केवल 50,000 तक की उसको छूट मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया उसका किया जाएगा। दुर्घटना में इलाज छत्तीसगढ़ के निवासी सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे वो राशि कितनी भी हो, उसके इलाज सरकार वहन करेगी। तीवरा का भी समर्थन मूल्य हम लोग घोषित करेंगे और उसमें खरीदी की व्यवस्था की जाएगी।
परिवहन व्यवसायी जो है, जिसके राज्य में परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक 726 करोड़ रुपए के जो बकाया मोटरयान कर है, शास्ती है और ब्याज के कर्ज माफ की जाएगी। संरक्षण क्षेत्रात काम करतल्या बायल सैनिक, बायल तारवटी आणि बायला हवाई योद्ध्यां खातीर बाळंतपणाची सुटी, भुरग्याक सांबाळपा खातीर आनी पोसक्या भुरग्यांक सांबाळपा खातीरच्या सुटयांचो काळ वाडोवपाच्या प्रस्तावाक संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मंजुरी दिल्या। सशस्त्र दळांतल्या बायल सैनिक, तारवटी आणि हवाई योद्ध्यांक तांच्या ह्या सुटयेच्या नेमाक तांच्या अधिकारी वर्गाच्या बरोबरीत विस्तारित करपाच्या प्रस्तावाक संरक्षण मंत्र्यांनी मंजुरी दिली। संरक्षण क्षेत्रातल्या खंयच्याय वर्गातल्या बायल अधिकारी वा हेर श्रेणीतल्या बायलांक समान नेम लागू जातले। लष्करातल्या बायलांक तांच्या श्रेणीपणात वर्गवारी करिनासतना सगळ्या बायलांचो समान सहभाग आसचो ह्या संरक्षण मंत्र्यांच्या दृष्टिकोनाक धरून हो निर्णय घेतला। राजधानी दिल्लीत दिसान दीस प्रदूषित जावपी वातावरणाक लागून परिस्थिती गंभीर जायत चल्ल्या। दिल्ली एनसीआर वाठारांत दाट धुके दिश्टी पडटा, जाका लागून व्हिजिबिलिटी बऱ्यापैकी उणी जाल्या। दिल्लीतलो वायू गुणवत्ता सूचकांक गंभीर आशिल्ल्याचे दिल्ली प्रदूषण मंडळान म्हळां। प्रदूषण नियंत्रणांत हाडपा खातीर दिल्लीत BS3 आणि BS4 डिझेल इंजिन वाहनाचेर बंदी घाल्या आणि पुराय दिल्लीत प्रदूषण नियंत्रणांत हाडपा खातीर उदकाचे फावारे मारपाचें कामय सुरू आसा। वाडिल्ल्या प्रदूषणाक लागून 10 नोव्हेंबर मेरेन सगळ्यो प्राथमीक शाळा बंद दवरल्यात। 26 सावन 12वी मेरेनचे विद्यार्थ्यांक ऑनलायन वर्गात हाजीर रावपाचो पर्याय लेगीत दिला। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव। Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। इस्रायल आणि हमास हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या युद्धाचो 29वो दीस। गोलान हायट्स ही सुवात दक्षिण अस्तंत सिरियांतलो एक दोंगराळ भाग, राजनीतीक आणि रणनितीच्या नदरेन खूपच महत्वाचो वाठार। इस्रायलान आतां गाझा पट्टींतल्या वाठारांत हल्ले करपाक सुरवात केल्या। गाझात आशिल्ल्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण आसा। पॅलेस्टायनच्या वेस्ट बँक शारांत आयज इस्रायलच्या आड पॅलेस्टायनी नागरिकांनी मोर्चा काडलो। आता मेरेन वेस्ट बँक वाठारांत लागीं 110 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार 2000 परस चड लोक जखमी जाल्यात। लागीं 800 लोकांक इस्रायलच्या सैनिकांनी अटक केल्या। इस्रायल सध्या हमास आतंकवादी संघटनेचे जे समर्थक आसात आणि जे ह्या आतंकवादी संघटनेक पयशांची पुरवणूक करतात अशा लोकांक ताब्यात घेवपाक लागला। गुप्तचर खात्यान दिल्ल्या म्हायतीच्या आदाराचेर ही अटक सुरू आसा अशें इस्रायलान म्हळां। आणि आता वचूया खेळा मळार। ICC करंड क्रिकेट सर्तीत भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमदी कोलकातात ईडन गार्डन मैदानाचेर खेळ सुरू आसा। भारतान कुरुबावलो जिखून पहिली फलंदाजी घेतली। भारतान आता मेरेन सर्तींतल्यो आपल्यो सगळ्यो मॅची जिखून ताणे गुणवळेरेंत पहिली सुवात कायम दवरल्या, जाल्यार दक्षिण आफ्रिका 7 6 मॅची जिखून दुसऱ्या सुवातेचेर आसा। भारताचो म्हान खेळगडो सचिन तेंडुलकर हाणें केल्ल्या 49 शेकड्याची बरोबरी आयज विराट कोहलीन केली। ताणें केल्ल्या शेकड्याक लागून भारतान दक्षिण आफ्रिके मुखार 327 धांवड्यांची मोख दवरल्या। पयलीं खेळटना भारतान 50 षटकांत 5 गडे वगडावन 326 धांवड्यो केल्ल्यो, जातून रोहित शर्मा 40,
शुभमन गिल 23, श्रेयस अय्यर 77, KL राहुल 8, सूर्यकुमार यादव 22 जाल्यार रवींद्र जडेजान 29 धांवड्यांचे योगदान दिले. विराट कोहलीन सगळ्यांत चड नाबार 101 धांवड्यो केल्ल्यो. दक्षिण आफ्रिकेच्या वतीन एंगिडी, जेन्सन, रबाडा, केशव महाराज आनी शमसीन एक गडो बाद केल्लो. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना दक्षिण आफ्रिकेचो खेळ सुरू जाल्लो आसा. आनी आतां वचुया राष्ट्रीय खेळा कडेन. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या पदक वळेरेंत महाराष्ट्रान आपली पयली सुवात कायम दवरल्या. 67 भांगरा पदकां, 61 रुपया पदकां, 65 काश्या पदकां मेळून वट्टे 193 पदकां सयत महाराष्ट्र पयल्या सुवातेचेर आसा. 102 पदकां सयत सेवादळाचो पंगड दुसऱ्या सुवातेर आसा, जातूंत 52 भांगरा पदकां, 22 रुपया पदकां आनी 28 काश्या पदकांचो आस्पाव आसा. 48 भांगरा सयत वट्ट 127 पदकां घेवन हरियाणा तिसऱ्या सुवातेर आसा. 28 भांगरा पदकां सयत कर्नाटक चौथ्या सुवातेचेर आसा, जाल्यार 25 भांगरा पदकां सयत मणिपूर 5व्या सुवातेचेर आसा. गोंयचो पंगड 11 भांगरा पदकां, 12 रुपया पदकां आनी 26 काश्या पदकां सयत वट्ट 49 पदकां घेवन 12व्या सुवातेचेर आसा. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत सागर भार्गवान 10 मीटर एअर रायफल खेळा प्रकारांत भांगरा पदक मेळयलें. सागर आनी हेर शुटरांनी दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधी कडेन खासा उलोवप केलें. अच्छा लग रहा था खेल के, दोनों अच्छे पुराने दोस्त हैं और फाइट करके भी अच्छा मज़ा आ रहा था. खेल ही लग रहा था कि अच्छा, मतलब मोटिवेशन भी थी, मज़ा भी था, सारी मतलब अच्छा लगा खेल के. काफ़ी अच्छा लगा मेरे को जब इंडिया का कोटा आया एयर पिस्टल में, एंड इट्स अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मतलब मैं कर पाऊँगा वहाँ पे जाके. काफ़ी अच्छा लगा मेरे को. तो सर देखो, गेम है तो गेम में अप डाउन शो चलता रहता है, बट सर हम गेम में एक साथ खेलते हैं तो बस मतलब एक तरह से भाईचारा बनता है. बाकी सर बहुत अच्छा मतलब कि रहा कंपटीशन सर. और हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, श्रीचेज हर बार नेशनल गेम्स में टॉप करती है और इस बार भी लीड कर रही है, तो सर ये बहुत अच्छी बात है. और मैं श्रीचेज के लिए मेडल जीत पाए, बड़ी बात है सर. बाकी जो साथ वाले शूटर हैं तो इनके साथ में कम्पीट करने का अच्छा मौका मिला और मज़ा आया सर. बिल्कुल एंजॉय किया कॉम्पिटिशन को अच्छे से. बायलांच्या आशियाई करंड हॉकी सर्तीत दुसऱ्या उपांत्य खेळात भारतान दक्षिण कोरियाचेर जैत जोडीत निमाणे फेरेत प्रवेश केलो. काल झारखंडातल्या रांचीत जाल्ल्या दुसऱ्या उपांत्य फेरेच्या खेळात भारतान दक्षिण कोरियाचो 2-0 असो पराभव केलो. वैशाली विठ्ठल आनी सलिमा टेटे हांणी केल्ल्या गोलाक लागून भारतान जैत मेळोवन निमाणे फेरेत पावल घाला. जैता खातीरच्या निमाण्या खेळात भारत जपाना आड खेळटलो. मलेशियातल्या जोहोर बाहरूत सुरू आशिल्ल्या सुलतान ऑफ जोहर करंड हॉकी सर्तीत भारताच्या दादल्यांच्या पंगडान पाकिस्तानाचेर जैत जोडीत काश्या पदक जिखलें. फाटल्या वर्साचो जैतिवंत भारताचेर जर्मनीन उपांत्य फेरेत 6-3 अशें जैत जोडिल्ले. तिसऱ्या सुवाते खातीर पाकिस्ताना आडचो खेळ जिखप गरजेचें आशिल्लें. थारायल्ल्या वेळेत 3-3 असो बरोबरीत खेळ सोंपिल्ल्या कारणान पेनाल्टी शूटआउटाचेर भारतान 3-2 अशी आघाडी घेतली आनी पाकिस्तानाक 6-5 अशें हारयले. जर्मनी आनी ऑस्ट्रेलिया हॉकी पंगडा मदीं निमाण्या फेरयेंतलो खेळ जातलो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.4°C इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मिझोराम विधानसभा वेंचणुके खातीर आनी छत्तीसगड विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्याचो जाहीर प्रचार आयज सांजेर सोंपलो. 7 नोव्हेंबराक जातलें मतदान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशात वेंचणूक प्रचार सभेक केले संबोधीत. संरक्षण क्षेत्रात काम करपी सगळ्या वर्गातल्या बायल अधिकारी आनी बायल कर्मचाऱ्यांक बाळंतपणाची आनी भुरग्यांक सांबाळपा खातीरच्या सुटेचे समान नेम जातले लागू. आयसीसी संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत भारत आनी दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळात विराट कोहलीच्या शेकड्याच्या मजतीन भारतान दक्षिण आफ्रिके मुखार दवरला 327 धांवड्यांची मोख.
राष्ट्रीय खेळा सर्तीत 67 भांगरा पदका सहित महाराष्ट्र पहिल्या सुवातेर 11 भांगरा पदका मेळोवन गोंय पदक वळेरेंत 12व्या सुवातेचेर. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.